आमचो CITU सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल युनियन जे ट्रेड युनियनाचो मुद्दो आसलो आमी सदांच सांगिल्लें जे सुप्रीम कोर्टान आपल्या जजमेंटान अपहेल्ड केला तो म्हणजे तांच्यांनी सांगला तुमचे कडेन रिन्यूअल ऑफ लीज जावची ना तुम्ही जर ऑप्शन करा जाल्यार गोवा मिनरल कॉर्पोरेशन फाउंडेशन हे करा गोवा स्टेट मिनरल कॉर्पोरेशन म्हणजे सगळ्यो मायनी आसा त्यो सरकारान घेवच्यो हो आमचो डिमांड पयलोच आसा ह्या डिमांडा खातीर आमचे पार्टी तर्फे आनी किसान सभेकूय आमी आपयला तांचोय डिमांड तोच आसा की गोवा मिनरल कॉर्पोरेशन सरकारान तयार करचे आनी सगळ्यो मायनी सरकारच्या ताब्यांत घेवच्यो नॅशनलायज करच्यो आनी सगळ्या कामगार जे आमचे आशिल्ले कामगार तांकां ह्या कॉर्पोरेशनान इनकॉर्पोरेट करचे कामगारांक घेवचे हो आमचो मेन मुद्दो आशिल्लो ताच्या भायर आमी जे आतां मायनींग बंद करून जे मायनींग ओर एक्सपोर्ट करताले त्या टायमार कितें जालें आमचे जितले ट्रेड युनियन आशिल्ले त्या ट्रेड युनियन वर्कर्सांक पयलो सरकारान 50% पगार दिताले कित्याक मायनींग बंद जावन तेन्ना रोखडेच 1 वर्सान 50% पगार दिवपाचो बंद केलो आनी मागीर सगळे आमचे बेकार पडले पण जेन्ना आयन एक्सपोर्ट करतालो तेन्ना भायर धाडटाले भारतीचे वयल्यान तसो कापशे मायनींग थंय तेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट लेबराचे म्हणजे आमच्या कामगारांक सोडून गोंयचे कामगार सोडून भायले कामगार कॉन्ट्रॅक्ट लेबराचेर हेंच्यांनी अशे तरेचे काम चालू केले हाचो आमी निशेध करता ताच्या खातीर एकूच सोल्युशन आसा म्हणजे गोवा मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन स्थापन करचो हो आमचो पयलींच्याच स्टँड आशिल्लो तो आमचो स्टँड सुप्रीम कोर्टान अपहेल्ड केला सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटान क्लियर कट बरयला की आमच्या मायनींग डेव्हलपमेंट जावन आमच्या पर्यावरणाचो नासधूस जाला आनी सायंटिफीक मायनींग तयार जावना आनी 35,000 कोर्साची लूट जाला 35,000 लूट जाल्या हाचेर इन्व्हेस्टिगेशन करचें आनी ही लूट परत हाडची असो क्लियर कट जजमेंट सुप्रीम कोर्टान बरयला हो जजमेंट आमचे कडेन आसा आज आमी ड्राफ्ट रेजोल्युशन आमच्या पार्टी तर्फे दवरला किसान सभा ऑल इंडिया किसान सभा गोवा ते आमच्या बरोबर शामील आसा आनी CITU त्यांच्यानी हो डिमांड आमी फुडें व्हेला ह्या डिमांडा प्रमाणे सगळी लूट 35,000 करोडाची लूट जी सरकारान करून दिल्या ते आमी भाजपाचेर आरोप करता काँग्रेसीचेर आरोप करता ते दोगूय जाणांनी टुगेदर ही लूट बरोबर ही लूट केल्ली आसा ही लूट फाटल्या 20 वर्सां पयलीं चल्लेली आसा तो खंयचो BJP सरकार आसूं काँग्रेस आसूं किंवा TMK आसूं ना आमी कोण आसूं ह्या पिडीत लोकांक इतलो त्रास केल्या तेणी सरकारान बी जवळ जवळ एग्रीकल्चर रिपोर्टाक मानिना बांदेदाराची ऑर्डरी मानिना एडिशनल कलेक्टराची ऑर्डर मानिना हाचो अर्थ असो दिसता आमकां तो कोणाक तरी सुप्रीम कोर्टाक मानिना हाचो अर्थ कोणाक मानतले आनी टायम नाका सरकारान हेंचे बेगीनच्या बेगीन आमी तुमकां आवाहन करता हेंचे पयशे वसूल करा आनी जे पिडीत लोक आसा सगळे पयशे शेतकऱ्यांक विहिरी पिड्ड्यार जाल्ले आसा तलाव ते नासधूस केल्ल्या अख्ख्या गोंयांत ज्या ज्या जाग्यार खाण जाता त्या त्या जाग्यार आजूबाजूचे सगळे कंप्लेंट ह्या लोकांनी नासधूस केल्ल्या अशा लोकांक सरकारान बेगीनच्या बेगीन हे पयशे वसूल करपाचे आनी मायन चालू करतलो जाल्यार एकूच उपाय आहा सरकार ताब्यांत घ्या म्हणून तुमी चलया मरे आनी हे वसुली करा मरे बेगीनच्या बेगीन आनी एक मनुष्य वेदांत सगळे खणी चलोवंक शकता जाल्यार सरकार चलोवंक तुजें जायना तेन्ना आमी तुमकां एकूच सांगता बेगीनच्या बेगीन पयशे वसूल करा आनी सगळे जे पिडीत लोक जे शेतकरी कामगार दुसरे ट्रक मालक ट्रक ड्रायव्हर हे मायनींग काम करता हे लक्षात आसून सगळ्यांक आमी तुमचे कडेन पत्रकारा कडेन इतलेंच सांगूंक इच्छिता ते मायनींग करता धुल्लो घालता तांकां कांय फेसिलिटी कांय ना अशा लोकांक सगळ्यात सामान घेवपाचें आनी पिडीत लोक जे आसा सबंद गांवांत सबंद धुल्लो खाता सगळ्यात विहिरीक पाणी ना अशा परिस्थितीत जे लोक आसा तेन्ना त्या लोकांक बेगीनच्या बेगीन पयशे वसूल करून ज्या सरकारान ताबडतोब मायनी चालू करपाक जाता पर्यावरणवादी ज्यांच्यानी उरले तांकां सपोर्ट करता बट एट सेम टायम सांगता की हो तालुक्याचा आमचो स्टेटमेंट हे केला कितें सस्टेनेबल मायनिंग जावची एनवायरमेंटल फ्रेंडली मायनिंग जावची आनी गोंयांत गोंयच्या लोकांक कामगार शेतकारांक तेजो फायदो मेळचो हो एक विशय जाता दुसरे तुवें म्हळें पर्रीकारान सद्याक ताजे परिस्थिती प्रमाणे कडेक रावचे आनी पर्यायी वेवस्था करचे अशें सांगलें न्ही हय
पण आता कितें आसा माननीय आमचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हो सध्या फेल जालो आसा सगळ्या विशयाचेर की ताणें सत्ता पयलीं भोगली तो सत्तेर आसलो आनी तो सामको तो आमच्या कामगार आनी शेतकरी वर्गाक न्याय दिवपाक सामको फेल जाल्लो आसा की ताजो 21 वयल्या 13चेर आयलो ताणें सरकार केला आसूं असेंब्लीच्यान सरकार करता कशें करता तें तांचें जाण पण सरकार ताका पळोवंक आशिल्लें की ताका कामगार गोंयच्या कामगार गोंयच्या शेतकारांनी चड गोंयच्या शेतकारांक ताणें वोट करूंक ना ताच्या खातीर तेन्ना आमी ताका सजेशन दिल्लें 2012 सजेशन दिल्लें की गोवा मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन फॉर्म करचें आतां तरी ताणें आपल्या सत्सद विवेक बुद्धीचेर हात धरून सांगचें की गोवा मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन फॉर्म करचें एज पर द डिसिजन एज पर द स्ट्रिक्चर्स not passed by us but passed by the Honorable Supreme Court of India and even the Honorable High Court of Goa, the Bombay High Court. हो एक विषय नव्हतो ताणें हेल्थ ग्राउंडाचेर सध्या डिझायन जावन गोंयांतल्यो इनसेक्युरिटी काडून पर्यायी वेवस्थे करचे अशें आमी पार्टी तर्फे जर अशें चिंतता की तो इनएफेक्टीव जाल्लो आसा तो सद्या गोंयांत ना पण ताका सद्या पावर चड तकलेक चडला म्हणजे ताणें आपूण पावर आनी मनीस कितलो वेळ पावर दवरतलो सीक आसा जाल्यार पावर सद्या सत्ता ते दुसऱ्याक दिवंक जाय इफेक्टीव चीफ मिनिस्टर दवरलो हांव तातूंत चीफ मिनिस्टर सोदूं नाका पण एक इफेक्टीव एक्टींग चीफ मिनिस्टर तेणी करूंक जाय आशिल्लो तें सुद्दां तें करूंक ना आनी हें आमचो पॉलिटिकल दिशिना कित्याक हे सामकें पावर हंग्री कशें आसलें एटलीस्ट पॉलिटिकल इफेक्टीव क्वॉलिफायड मनीस ताणें तरी अशें करूंक जायना आशिल्लें अशें आमकां दिसता सध्या एक्टींग पण ताणें रिजायन जावंक जाय सध्या एक्टींग सीएम नाशिल्ल्यान एडमिनिस्ट्रेशन फेल जाला पॅरलायज जाला अशें दिसता सगळ्या गोंयांत खबर आसा एडमिनिस्ट्रेशन फेल जालां सगळें गोंय जाणा एडमिनिस्ट्रेशन फेल आनी सगळ्या गोंयांत केवॉस जाला गोवा इज हेडिंग टू केवॉस एनार्की एंड डिस्ट्रक्शन असलें जालां तातूंत हो सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट आयला हातूंत तो अमेरिकेक आसा आनी हांकां सरकार मिनिस्टरांक कितें करपाक तें खबर ना ताणें म्हाका दिसता आमचो मोरल ग्रावंडाचेर एक मोरल ग्रावंडार ताणें रिजायन जावचें आनी दुसरो कोणाक अपॉयंट करचो आपल्या पार्टीचो तेंच्या पार्टीचें डिसिजन तें आमकां नाका पण इफेक्टीव सीएम गोंयच्या लोकांक तें मेळूंक जाय